म्हापसा जनता स्कुलाकडेन शेनवारा पालसळ कोसळ्ळे। हे घडणुकेक लागून लायटीचो एक खांबोय पडलो। थंय आशिल्ल्या घरांक धोको निर्माण जाला। हाचेर कलेक्टरान बेगोबेग नदर मारून निर्णय घेवचो म्हापशेच्या नगराध्यक्षान मागला। ऐकात। जनता स्कुलाकडे आयज हांगासर लँडस्लायडिंग जाल्लेलें आसा आनी तितून एक इलेक्ट्रिकल पोल सुद्दां पडलेलो आसा आनी जी वयर घरां आसा ती इतले डेंजरस पोजिशनान आसा की ती तेन्ना सुद्दां परत लँडस्लायडिंगान ती कोलॅप्स जावंक शकता। हेजेर आमी कलेक्टराक लेटर करतलीं। आमी हितून नोट घालतलो, सीओ घालतलो, सीओ फुडें कलेक्टराक धाडटलो। त्या फुडें तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट करचें आनी तेंकां कशें कितें आसा सिच्युएशन पळोवन तेंकां कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे अशें हांव कलेक्टराक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हेजेर बेगीन जाता ते डिसिजन घेवचें। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।